नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। रान खात्याची घसघशांचेर वचपाची बंदी पर्यटकांक बादली। दूधसागर घसघशाच्या वाटेर हजारांनी पर्यटक आडकले। पुलिसांनी काडपाक लायल्यो उठाबशो, धाडले परत। दूधसागर घसघशाचेर आयिल्ल्या हजारांनी पर्यटकांची निराशा। सरकारान बेगोबेग पर्यटकांचो विचार करून घसघशाचेर घातिल्ली बंदी फाटीं घेवची, पर्यटकांची मागणी। नोकरेवयल्यान काडून उडयल्ल्या सेजाच्या कर्मचाऱ्यांक कामार परत घेतले ना जाल्यार रस्त्यार देवून करतले खर आंदोलन। पंचायत तशेंच शेतकार आनी बिगर सरकारी संघटनांचो कर्मचाऱ्यांक तेंको। पावस पडिल्ल्यान शेतकार धादोशी, गोंयभरात शेतां रोवपाक सुरवात। आनी फाटल्या 4 दिसां सावन केरी तेरेकोलची फेरी बंद। थळाव्या लोकांचे हाल, लोक म्हणटात फेरीच्यो सदच्योच कटकटी। आता पळयात खबरो विस्तारान। दूधसागर धबधब्याचेर शेनवारा हजारांनी पर्यटकांनी गर्दी केल्या। मात गोंयच्या घसघशाचेर वचपाक रान खात्यान बंदी घाल्ल्यान पुलिशेन पर्यटकांक आडायले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या पर्यटकांक आटपान धाडपा खातीर चड पुलीस फोर्स आपयल्लो। देखिए सर, ये देखिए सर, ये फाटी महिनापी घसघशाचेर 2 जाणां बुडून मरण आयले। ह्या घडणुके उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घसघशाचेर वचपाक बंदी हाडल्या। ह्या बंदीची गोंया भायल्या लोकांक कल्पना नाशिल्ली। कांय पर्यटक दूधसागर धबधबो पळोवपाक आयले, तांकां पुलिसांनी गेटीचेर आडावून धरले। ह्या घडणुके उपरांत बरोच बोवाळ जालो। आतां पर्यटक तशेंच गोंयकार केन्ना घसघशा वयली बंदी काडून वचपाक मेळटले हाची आतुरतायेन वाट पळयतात। रस्त्याचेर एक्सिडंट जाला म्हूण कोण केन्ना रस्तो बंद करिनात। तेच भशेन सरकारान घसघशाचेर वचपाक घाल्ली बंदी फाटीं घेवची अशी मागणी पर्यटकांनी केल्या। आयतारा दूधसागर घसघशाचेर गेल्ल्या पर्यटकांक अर्दे वाटेवयल्यान पुलिसांनी परतून धाडिल्ल्यान पर्यटक बेजारल्यात। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। कुछ ऑफिशियल आदमी का रहेगा तो कुछ हो सकता है। ट्रेन में भी अनाउंस कर रहे थे, मतलब बेलगाम स्टेशन पे भी, लेकिन ट्रेन में अनाउंस हो गया। आगे जाना तो भरोसा करना उधर फोर्स है, भी संभव नहीं। और क्या है, वीकेंड है तो सैटरडे संडे पूरा यूथ है, पूरा का पूरा यूथ। उतरे फिर वापस जाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं उधर? नहीं छोड़ रहे, क्या रीजन नहीं बोल रहे, पुलिस है नहीं छोड़ रहे। कुछ रीजन नहीं बोल रहे। वहाँ सुबह में 7 बजे थे। 7 बजे। तुम किधर से आए अभी? हम गंगावती कर्नाटका। कर्नाटका। अभी ज्यादा लोग किधर से आए? जो बेलगांव सब जगह से आए। कर्नाटक से बता दो। और बराबर 3000 लोग थे। 3,000। यहाँ पे मैं बात किया, मैं यहाँ पे बात किया कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा तकलीफ क्यों हो रहा है, मतलब बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनको क्यों तकलीफ आप दे रहे हो। तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि 2 लोग यहाँ पे कुछ कौन से तो फॉल्स में मर गए करके। तो मैं क्या बोलता हूँ, 2 लोग मर गए तो 20,000 लोगों को, 2 लाख लोगों को, पूरे इंडिया के 140 करोड़ को लोगों को आप तकलीफ दोगे क्या? तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन लो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, स्ट्रिक्ट करो एक्शन। जैसे अभी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, डेली कितने तो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो पूरा आप रोड बैन करोगे क्या, रोड बंद करोगे क्या? वैसा तो पॉसिबल नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया परसों ही, जैसे कि पिछले में 1-2-3 महीने में, तो पूरे ट्रेन बंद कर दिया क्या? प्लेन क्रैश होता है, पूरा प्लेन बंद कर दोगे क्या?
बसेस का गवर्नमेंट बसेस एक्सीडेंट्स होते हैं तो पूरे बसेस आप बंद कर दोगे क्या? ऐसा नहीं चलेगा। आप सोचो, आप सरकार आपको हमारे लिए हमने बनाया है, ना कि हमें मतलब पब्लिक को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया है। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए है, पब्लिक का आप सोचना चाहिए, वो आपका फ़र्ज़ है। हांव आसा कुळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर आनी तुमी आयकलाच आसतले की मैनापी हे वॉटरफॉलाचेर दोग जाण बुडोवन मेल्ले तेन्नाच्यान वॉटरफॉलाक ट्युरिस्टांक वचपा खातीर बंदी घातलेली आसली। पूण खंय तरी सरकाराचें फेलियर जालें की दुधसागरार जे लोक वयतात, ट्युरिस्ट वयतात, तांकां खंय तरी सांगपाक फेल जालें। ते कारणान हे दुधसागराचेर आयज सकाळ पासून 2000 ते 3000 लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी आनी ते खातीर जे प्रशासन आसलेले तेंगे एकदम भागदौड जाली। आनी आतां तुमी पळोवंक शकता जे RPF आसलेले पोलीस तेणी हे ते ट्युरिस्ट जे वॉटरफॉलाचेर वयताले गर्दी जाल्ली तांकां हांगा धांवून मारलेले आसात। तशेंच ते सगळे येवन आतां रेल्वे स्टेशनाचेर येवन बसलेले आसात आनी तुमी पळोवंक शकतात कितलेशेच लोक ट्रेनीची वाट पळयतात। पूण हांगा एक प्रशासन स्टेशनाचेर येयल्ले आसात। तशेंच प्रशासनान हेजेपण्या दखल घेवपाक जाय की अशी ही चूक जी आसा खंयचें नोटिफिकेशन काडपाची जावची न्हू आनी जे ट्युरिस्ट येतात तांकां पूर्ण म्हायती हेजे बद्दल मेळची। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर। सेजाच्या कामगारांक मेळपी तेंको दिसान दीस वाडत आसा। पंचायत मंडळा वांगडाच देवस्थान समित्यो आनी शेतकार संघटनांनी ह्या कामगारांक आपलो तेंको जाहीर केला। कामगारांक कामार घेतले ना जाल्यार कंपनी आड रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ह्या संघटनांनी दिल्या। आयतारा पिळगांव जाल्ल्या जोड बसकेत पंचायती सयत देवस्थान समिती, कोमुनिदाद मंडळ आनी शेतकरी संघटनांनी एकठांय येवन सेजा कामगाराच्या फाटल्यान उबे रावपाचो निश्चय केला। आज सारांशाचे भुरगे कितले आसा पिळगांव धरून जर एक 25 भुरगे आसा सारांशाचे भुरगे कितले आसा ती इन्फेक्टेड आसा 24 वरां थंय आवाज येता शिकतले कशें ती भुरगीं शिकतली कशी। आयज हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन पिळगांव गांवांत रिक्वेस्ट करता की जर तुमी युनिटी ना तुमी जर भट कोण डिजायन तुमी विचारून कोण भिवून पळोवचें ना। गांव सारको करून जर सगळे सारके जातले म्हाज्या हिशोबान हांव पयलीं रस्त्यार उबो आसतलो कित्याक कंपनी कोणाक फुडें तरी कोणाक कितें करतली आमकां सगळी खबर आसा। इतली वर्सां काम करून ह्या कामगारांना लास्ट 5 ते 10 वर्सां तेजे कितें उरलें। आता ह्या 10 वर्सां ताका कसले त्रास जाले ते आमकां खबर नाका। तेंची नवीन कितें पॉलिसी येवपाची आहा म्हणजे ज्यांच्यानी हांगा 40-45 वर्सां काम केलें लास्ट काम करता तेका फॉटो भायर काडटा काय काडटा ना डिनाय केले की ना आमी तेंकां अर्जना मिटींग आमी तुमच्याच वांगडा करतले। आनी दुसरो प्रश्न तेंच्यांनी आमकां सांगलेले की आमी रिट्रेंच करचे ना, ही अफवा चल्ल्या तेंच्यांनी तांचे भितर ती स्टार्ट केल्या अफवा आनी आमी एम्प्लॉई रिट्रेंच करचे ना। हे दोन तेंच्यांनी आमकां एक्चुली थंयसर मिटिंगेक सांगलेले। पण आमी तेन्नाय म्हटलेले की फूल बॉडी तुमच्या वांगडा आसतली आनी आतां हांव तुमकां आश्वासन दिता की आमी गांवा वांगडाच आसतली, तुमचें एम्प्लॉयमेंट जावचें म्हणून आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतली। आयतारा पिळगांव सोसायटीच्या सभाघरात सेजा कामगारांच्या बसकेत बरोच बोवाळ जालो। पिळगांव पंचायत कामगारांच्या वांगडा आसतली अशें आश्वासन पंचायत वांगड्यांनी दिलां। आता आमच्या हातात किती आसा आमच्या हातात की येणाऱ्या एका अवस्था किती किती तितून टेक्निकल प्रॉब्लेम नव्हता पण आम्ही एक जॉब आमच्या लोकांना ऑफर केले की आमच्या लोकांचं काम आहे ना जर आमकां माहिती नसतं पेपर वर्काचे फुडलें सगळें चलतलें नाल्यार आमी मिटींग घेतले आनी कदाचित मागीर इतले जण जावचें ना। हळू थोडे पर्सनली कितें कोणाची कामां आसूं शकता पूण पेपर वर्क वेवस्थीत करून आनी अद्यान मदत करची आमकां सगळ्यांक। आनी आयज खरोखर बरी गजाल सगळ्यांनी जी माणूसकी दाखयली कोणीच ना एक ज्या अर्थान उपस्थित जाले उलोवपाची गरज ना उलोवच्या पयलींच ते मनान आपल्या तुमकां सपोर्ट डिक्लेअर करून येयले सगळे म्हणून उपस्थित आसा। गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत। गोंयभरची शेतां पावसांत सामकी पाचवीचार जाल्यात।
शेतां फावो तशी उदकान भरिल्ल्यान तरवो लावपाक आतां सुरवात जाल्या, पूण कांय बोटार मेजपा सारके आतां शेतकार उरल्यात जे हो पिड्यांचो वेवसाय फुडें व्हरतात. आयज हेच शेतकारांनी हेर वेवसाय करपी लोकांक शेतांनी देऊन शेतकी वेवसाय आस्पावन घेवपाचो उलो मारला आनी कांय जाणांनी व्हडा उमेदीन हातूंत वांटो घेतला. सांताक्रूज शेतकार मारियो हो पिळग्यान पिळग्यो शेतां रोयता. हे फावट ताका वेवसाय आनी नोकरेदार लोकांचो तेंको लाभला. फुडल्या पिळगेक शेताचें म्हत्व कळपा खातीर आनी वेवसाय तिगोवन उरपा खातीर ताणें तरवो रोवपाचें प्रशिक्षण दिलें. ह्या प्रशिक्षणा खातीर भुरगे ते जाणटे लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. Just to make awareness that you should be a part of the soil. You should be very friendly with the soil. If you grow, you know what you are putting for the soil, a healthy thing, and you get a healthy food. So basically, what happens is that parents don't take initiative to send their children to the ground, to the field. Understood, no? I don't say that they should send everywhere in the fields. What happens is that taka mere soy करपाक जाय. Understood, no? पेरांना कितें थोड्यांना कितें आसता ना, तूं बरो ना जातलो, थोडी पट्टी लागतली तुका, तूं लवलो घाण जाली. It's all wrong. It should be changed. Today's scenario is very different. Today everything can be done with machines. Hardly any work you have to do. And government is giving us a lot of subsidies. So करपाक कितें जाला? If you have the land, you should do it. माझे म्हणणं ते. Okay. That's the reason what happened last year. आमचं MLA हा पळय सांताक्रूज MLA ताणे 2 ग्रुप केल्ले, तालुक्याचे एक ते वाटे आणि एक तालिगांवचे वाटे. Everybody is cultivating like a community. काय व्हडलें काम करिना. Everything is done by machines. Here I am doing it in different ways so that I can get all those volunteers to help me at the same time, to make aware that we are doing this for the last 4 or 5 years. To make an awareness that we should do something, so. आर्किटेक्ट, शेफ, शेजारी राज्यांतले शिकपी विद्यार्थी हांच्यांनी शेतां रोवपाक व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो. मारियोन तांकां प्रशिक्षण दिलें आनी पयलेच फावट तांच्यांनी शेतां देंवपाचो अणभव घेतलो. पालकांक आपल्या भुरग्यांक शेतांनी धाडपाक प्रोत्साहन दिवप आनी शालेय शिक्षणांत शेतां हो विशय आस्पावून घेवपाची मागणी कांय वांटेकार जावपी लोकांनी केल्या. पळया. एंड आमी कितें करता, भुरग्यांक अशें आउटडोर लर्निंग शिकयता, त्या माध्यमाचेर शिकयता कशें रोवपाचें, भाजी कशी रोवपाची, भात कशें रोवपाचें. आनी वी ऑल्सो टॉक अबाउट इकोसिस्टम्स, म्हणल्यार उदक, वॉटर मॅनेजमेंट, इश्यूज विथ लिटर, प्लास्टीक आनी तशें. आतां बिफोर द पॅन्डेमीक आशिल्लें पळय तेन्ना तालिगांव आमची शेतां थोडे लोक भरताले बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर. तेन्ना थोडे आमी प्रोटेस्ट केले आनी आमचे थोडे फ्रेंड इवन पुलीस हाडून तांकां अरेस्ट केल्लो. आमी मागीर तो प्रोटेस्ट चालूच दवरलो, सायलंट प्रोटेस्ट म्हणून. आनी अवेरनस करपाक लोकांक की शेतां कित्याक इम्पॉर्टंट. दीस इज फूड सेक्युरिटी. आमचे पळय आमी भात ते वयता ते इट इज ऑर्गेनीक फूड आनी इट इज इम्पॉर्टंट फॉर आवर हेल्थ. आनी तेन्ना आमी जेन्ना केल्ले, आमचे थोडे फ्रेंड्स आयले आनी आमी कम्युनिटी फार्मींग सुरू केलें. आनी 3-4 वर्सां आमी आतां लोकांक हेल्प करता. एक म्हणटा ते ट्रान्सप्लांटिंगाक, सिडलिंग्स ग्रो करपाक आनी मागीर हो पिरियड जातकच मागीर भाजी रोवपाक. आनी टुडे healthy lifestyle is very important, because if you don't eat good food and if you don't know what is going into your stomach, you will not be healthy. So teka lagun farming should be encouraged right at a school level. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th या 10th पासून तांकां 20 मार्क्स फर्स्ट टर्माक दिवपाक जाय टू डू रायस ट्रान्सप्लांट आनी 20 मार्क्स दिवपाक जाय टू ग्रो वेजिटेबल्स. आनी प्रोजेक्ट दाखोवपाक जाय की आमी हे रोयला, वी हॅव सोल्ड दिस, प्रोड्यूस दिस. मेक देम यंग ऑन्टरप्रेन्युअर्स इन फार्मींग एट अ व्हेरी यंग एज. पूण आमचे गव्हर्मेंट सपोर्ट करपाक जाय भुरग्यांक, स्कॉलांनी पासून सपोर्ट करपाक जाय. सो द एड्युकेशन डिपार्टमेंट एंड द एड्युकेशन मिनिस्टर, द एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, एवरीवन शुड कम टुगेदर अँड प्रोमोट फार्मिंग. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोंयच्या फेरीबोट सेवेच्यो कटकटी चालूच आसात. फेरी सेवा नियमीत नाशिल्ल्याच्यो लोकांच्यो कागाळी नित्याच्योच जाल्यात. आतां फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल फेरी बंद आसा. फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल फेरी बंद आसा. फेरी बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांची मोठी गैरसोय जाता. फेरी बंद आशिल्ल्यान 2 किलोमिटराच्या जाग्याचेर 10 ते 12 किलोमीटर फेरो मारचो पडटा.
न्हंय येरादारी खात्या कडल्यान दुसरी फेरीची वेवस्था केली ना. 3-4 दीस जातले बंद जाल्यार. पूण तेचेर सरकारीन काय पर्यायी व्यवस्था करूं ना. पळय आतां हेडींतल्यान तूं वयशीत जाल्यार मावदोदो रिवर हाय टायडीक सगळो कचरो बीन तेंच्या वाड्याचे कितें फॅनाक घुसपालो आसतलो. तेंचे कितें मातशें मशिनरीक प्रॉब्लम जाला म्हणून ते हांगाल्यान मातशें किरण पाणी येता त्या खातीर मातसो प्रॉब्लम जाल्लो आहा तांकां. सो आतां ते रेडी जाले आयज कितें येवपाचें आहा म्हणून सांगताले ते. सध्या आमी तेरेखोल केरी ह्या वाठारांत आसात आनी फाटल्या 4 दिसां सावन केरी तेरेखोल ही फेरी सेवा बंद आसा. फेरी बोटीत बिगाड जाल्ल्या कारणान ताची दुरुस्ती करपाक ही फेरी पयलींचो जो किरण पाणी आरांदो धक्को आहा थंय ताची दुरुस्ती चल्ल्या आनी केरी तेरेखोल ह्या वाठारांत जे लोक वयताले किंवा केरयेच्यान तेरेखोला आनी तेरेखोलाच्यान केरये वयताले त्या लोकांक आतां आरोंदा किरण पाणी रस्त्यांतल्यान रेडी शिरोडा असो प्रवास 2 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्या खातीर 10-12 किलोमीटर पयस वयचें पडटा. फेरी बोट एक आसल्या कारणान ती बंद आसा आनी ती बिगाड जाल्ल्या कारणान पर्याय वेवस्था सरकारान करूंक नासल्या कारणान प्रवाशांक बरेच त्रास जाता. तेरेखोलच्यान केरये येवपी स्कुलाची भुरगीं आसात, हेर मानेस्त आसात, तांकां अडचणी येता किंवा केरयेच्यान तेरेखोला वचपी जे आपले पर्यटक आसा तेरेखोला फोर्ट आसा त्या फोर्टाचें दर्शन घेवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान पर्यटक येता वता, परंतु तांकां फेरी नासल्या कारणान पयसल्यान प्रवास करचो पडटा. सरकारान हाची दखल घेवन पर्यायी वेवस्था करपाक जाय. हरमल मिठागर वाठारांतलो रस्तो उदका पोंदा गेला. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या जाल्यार शेतींनी तालावाचें स्वरूप जावन रावलां. देखून आतां लोकांनी शेतां करपाची सोडून दिल्यात. पावसाचें उदक वचपाक सारकी वाट नाशिल्ल्यान ही स्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. कितले फावटी आंदोलनां करून लेगीत आमदार तशेंच संबंदीत खातें कांयच काना मनार घेनात. हाचेर संबंदीत खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भुरगेपणा पासून भरपूर हे शेती करताले, भात शेती किंवा पोरसूं लायताले, कांदे मिरसांगो लायताले आनी ह्या काळान हे दिसना कित्याक हे रस्त्याचेर उदक आनी शेतान उदक. कारण कितें हे उदक रावपाक हांगार? सर तुमी बरो नोट केलात की फाटले जवळ जवळ म्हाका दिसता एक पिढी त्याच्याहून आदी सुद्दां ही जी आमची पारंपारीक हांगा शेती आसा पळय ह्या शेतीन जवळ जवळ 25 शेतकरी बरे हाडाचे शेतकरी 25 ह्या शेतान काम करता. हे सगळ्यांक तांकां आपले हिस्से आहा आनी ह्या शेतान आमी दर वर्सा 3 पिकां काडटा. बरे तरेची 3 पिकां, मिरची म्हण, त्याच्या आदी भात शेती आणि मागीर चवळी बिवळी अशे पद्दतीन 3 शेतां आमी हांगा काडटा. आनी हालींच कशें जालां फाटल्या 2-3 वर्सां सरकारान ह्या मेन रोडाची उंची वाडयल्या कारणान हो पाणयाचो जो तुंबले हे वचपाक ताका मार्ग ना. फुडें एक खंय तरी कान आसा पण तेची हायट थोडीशी वयर आसल्या कारणान हे सगळें पाणी थंय वचना आनी हेका लागून फाटली 3 वर्सां आमी जवळ जवळ 25 शेतकरी हांगा वंचीत आसा. कळ्ळें न्हय? खूब आमकां लुकसाण जाल्लें आसा. आमी मिडिया मार्फत हांगा मोर्चा काडून फाटल्या 2 वर्सां सुद्दां जायते हांगा एज्युटेशन केल्लें. आमदाराक, लोकल आमदाराक आमी हांगा आमंत्रीत केल्लो. तेच्या उपरांत हो विशय कलेक्टराक खबर आसा, मामलेदाराकूय खबर आसा, मागीर रोड्साचो एक्झिक्युटीव इंजिनियराकूय खबर आसा. हांगा ताका लागून हांगा पाणी वाडटा. मातशें सरी पावस पडलो जाल्यार हांगा क्रॉस करपाक मेळना. आतां तुमी पळया आज हरशी पावसाची कांयच हें ना तरी आसा न्हू हें पाणी हांगा मोटरसायकलींक बी सामकें धोकादायक आसा. म्हाका अजाप दिसता की इतलो अवेरनेस जावन आमचो गोंय सरकार स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंडर फाटली 5 वर्सां मुख्यमंत्र्याच्या अंडर आज गोवा हरित क्रांतीच्या दिशेने जाता. अनेक
शेती खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी जावं कृषी मंत्री शेतकऱ्यांक अनाउन्स करता की तुम्ही शेती पडीत दवरूं नाका, कितें प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार आमकां सांगा. ही पण शेती ही जावंकूच जाय, शेती ही काळाची गरज आसा हे आमकांय कळटा. पण ही भाशणां म्हाका दिसता तांच्यांनी ती स्टेजीचेरूच सांगपाची. सगळ्या ऑफिसरांक सगळ्या मिनिस्टरांक हो विशय खबर आसा. हांवें एक दीस खुद्द मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां विशय घातलेलो आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हाका पोरू सांगलेलें की हातून लक्ष घालून जाता तितको प्रॉब्लेम सॉल्व करता, पण आजून हो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो ना आसा. शेतकऱ्यांनी कितें करप म्हाका हो प्रश्न आता. इतली बरी सुपीक ही जमीन तुमकां खबर आसतली, रेवळचो भाग हे जमनीक आसा, त्यामुळे भरघोस पीक येता. तुम्ही म्हाका दिसता एज अ पत्रकार दृश्टीन तुमी हाच्या हाय विटनस आसात. हांगा भितर हरमलान भितर सरतकच हो एकमेव असो एक कृषीचे हांगा एक तुमकां दालन दिसता. आयतारा जगद्गुरू नरेंद्रचार्यजी महाराज संस्थानांतल्यान गोवा उपपीठाच्या गोवा भक्त सेवा युवा सेनेच्या वतीन करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर नितळसाण मोहीम राबयली. या मोहिमेत वाठारांतल्या भाव भयणींनी वांटो घेतलो. मनशांची भलायकी निरोगी रावपा खातीर नितळसाणेक जगद्गुरू नरेंद्रचार्यजी महाराज सदांच महत्व दितात. गतगुरू नरेंद्रचार्यजी महाराज हांच्या संस्थे वतीन गरीब शेतकारांक कृषी साहित्य वाटप अशे वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. करमळी रेल्वे स्टेशनाचो परिसर नितळ करपाच्या हेतान ही नितळसाण मोहीम राबयल्या अशे गोवा उपपीठाचे व्यवस्थापक शैलेश काळे हांणी सांगले. अशा समाजसेवी कार्यक्रमामध्ये आपली जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज संस्थान हे अतिशय अग्रेसर असतं. गोरगरिबांना जडमुडांना त्या ठिकाणी त्यांचा उद्धार व्हावा, सांभाळ व्हावा, त्यांना त्या प्रसंगातून बाहेर येता यावं म्हणून अशा प्रकारे त्या ठिकाणी सेवा केली जाते. आज नरेंद्रचार्य महाराज संस्थानाच्या वतीनं या ठिकाणी आपला गोवा जिल्ह्याच्या युवा मंचच्या वतीनं या ठिकाणी करमळी रेल्वे स्टेशनवरती संपूर्ण रेल्वे स्टेशन परिसर स्वच्छता अभियान या ठिकाणी राबवण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सगळेच गोवा युवा विभागाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी त्याचप्रमाणे करमळी गावचे सरपंच साहेबसुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. डिपार्टमेंटचे अधिकारी आलेले आहेत. आपले ज्येष्ठ भाई नासनूरकर साहेब आहेत. सगळेच आपण आहेत. तर आपण सगळ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी अतिशय सुंदररित्या आपल्याला स्वच्छता अभियान राबवायचं आहे. या अभियानाला मी या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. श्री गुरुदेव. वेलिंग वाठारांतल्यान जायांच्या मल्याक कोणे अज्ञान मनशान उजो घालून मळे लासपाची घडणूक फाटल्या 15 दिसां पयलीं घडिल्ली. ह्या प्रकरणावयल्यान आयतारा वेलिंग प्रियोळ कुंकळेची ग्रामसभा तापली. हे विशीं खोलायेन चवकशी करून गुन्यांवकाराचेर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार जायो रोवपी थळाव्या लोकांनी केल्या. हे शिवाय कोयर तशेंच बेकायदेशीर पद्दतीन बार्राक परवाने दिवपाच्या विशयावयल्यान ही ग्रामसभा तापली. बरोबर 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 हांव फक्त आमच्या पब्लिकेच्यान रायट आसा काय ना लोक कितें मानले ताच्या स्पश्टीकरण हांव कितें करिता तेजे वेळार तुमकां कळटले. फक्त 2 मिनटां म्हाका दियात. हांव सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, म्हाका फक्त 2 मिनटां उलोवपाक दिया. फक्त 2 मिनटां उलोवपाक दिया. फक्त 2 मिनटां. लोक कितें मानले तेजे स्पश्टीकरण लोक कितें मानले हेचे स्पश्टीकरण हांव तुमकां दिवपाक सोदता. फक्त म्हाका 2 मिनटां उलोवपाक दिया. तुमी कसले हेजेर भरोसो दवरता? हांव ताचो सन्मान करता. जे डिसिजन जातले तेजो हांव सन्मान करतलो. म्हाका फक्त काम करपाचें आसा तें हांव खंयच्याच हेच्या पदाचेर रावनासतना सुद्दां करूंक शकता. हेजो तुमी म्हाका विचार करपाक जाय. आमी तेंच्या बरोबर लोकांच्या शेतांनी कुळकारांनी आमचो टायम वेस्टून दवरले आसा. हें सगळें काम स्टार्ट जालें. कित्याक चेंज जालो ना? बुडपाच्या घडणुकांक लागून गसगशांचेर वचपाक बंदी घाल्ली आसतनाय दिवचल म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय गसगशांचेर न्हावपाक गर्दी जाता. दिवचल शारांत येवपी आनी सारमानसाच्या दिकेन वचपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गसगशांचेर तर आयज आयताराक गर्दी जाल्ली. माणकुल्या भुरग्यां सयत तांच्या पालकांनी गसगशांचेर मजा करतना न्हावपाचो घोस्त काडलो. धर्मीक सुवातीचेर आशिल्लो हो गसगसो सुरक्षीत आसा. आयज मेरेन ह्या गसगशाचेर कांयच वायट घडणूक घडूं ना असो दावो थळावे लोक करतात.
आमचो बिचोलचो धबधबो जावन आहा पळय तळेश्वर कोटलेश्वर धबधबो म्हणटा एका आमी म्हणजे थंय लागींच हांगा देवूळ जावपाचें तळेश्वर कोटलेश्वराचेर तेजे कृपेन हो आमचो धबधबो पयलीं पासून अस्तित्वान आसा. हो धबधब्याचेर हांगासले बिचोलचे तशें न्हू बिचोलच्या भायले सुद्दां आनी स्थायीक रहिवासी सुद्दां आमचे खूब जाण अशे न्हावपा येतात. व्हडलो पावस पडलो काय हांगा चड बरे प्रमाणान लोक येयल्ले आसा खूब लोक येतात आनी आमचो धबधबो असो आहा की हांगासर आमी तेजे पवित्र घातलेले आसा. तशेंच आमी भायले कितें हांगा खावपा बिवपा हाडून दिना. फॉर एग्जाम्पल म्हण चिकन मास मच्छी तशें जावं लिकर ते आमी हाडपा दिना हांगा आनी हेजो पवित्र आमी राखलेले आसा. ह्या कारणान हांगा चडांतले चडच लोक बरे येता आनी हांगा उमेदीन बरे आपले आयतार सेलिब्रेट करताले वयता. ह्या धबधब्यार तशें आयज मेरेन कितें वायट अशी घडणूक जावंक ना आनी आमी जावंकूय दिवचे ना. ह्या गांवचे आमी रहिवासी आसल्या कारणान सो हांगासर त्या खातीर चडांत चड लोक येता आनी उमेदीन आपलो धबधब्याचो आस्वाद घेता. हो सेफ धबधबो आहा. हे जागृत देवस्थान आसा तेन्ना कोणाकूच कांय घडना केन्ना जाना तेजे खातीर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.